नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारा. जमनी बळकावपाचे केशींची चवकशी करूंक नेमिल्ले SITन आनीक एकल्याक उखल्लो. सांतिनेच्या महम्मद साफीक अटक. आसगांवां एके जमनीचे बेकायदेशीर वेव्हाराचे केशींत ताका धरला. फाटल्या सप्तकांत हेच केशींत मडगांवां घोगाळांतल्या विक्रांत शेट्टीक SITन अटक केल्लो. आनीकय कांय जाण लायनीर आसात. पंचायतीची मुजत सोंपली. वेंचणुकेक कळाव केलो म्हूण हायकोर्टान गोंय सरकाराक नोटीस काडल्या. सुकूर पंचायतीचेर प्रशासकाचे नेमणुकेक थंयच्या संदीप वजरकारान हायकोर्टांत चॅलेंज दिल्या. ते फाट वयर सरकाराक नोटीस. कोर्टान केस 27 जूनाक दवरल्या. 19 जून मेरेन 175 पंचायतींच्यो वेंचणुको जावंक जाय आशिल्ल्यो. पंचायत वेंचणुकांचे प्रकरण निमाणे हायकोर्टात पावलेच. 186 पंचायतींच्यो वेंचणुक्यो जावपाच्यो. सरकारान 19 जूनाक मुजत सोंपिल्ल्या 175 पंचायतींचेर प्रशासक घाल्यात. वेंचणुक्यो जाता तेन्ना जाता. तो मेरेन पंचायतींचो कारभार प्रशासका कडेन. पंच, सरपंच घरा. सुकूर पंचायतीचेर प्रशासकाचे प्रकरण हायकोर्टात पावले. सरकाराक नोटीस. सरकारान संविधान गुठलायलें. थळाव्या संस्थेची मुजत सोंपचे आदीं नवें मंडळ वेंचून स्थापन करप संविधाना प्रमाण बंधनकारक. राज्य सरकार वेंचणुकेची अधिसुचोवणी जारी करिनासतना रावन संविधानीक तरतुदींक फाटो दिवंक शकना. पंचायत राज कायद्या सकयल केल्ल्या नेमांचें संविधानीक फलीत आसूंक जाय. सरकारा कडच्यान जाप मागून हायकोर्टान केस 27 जूनाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. महाराष्ट्रांत महाआघाडीचें सरकार पडटा काय उरता? बंडखोर फुडारी पक्षाचो व्हीप एकनाथ शिंदेचो गुवाहाटी सावन 40 आमदारांच्या तेंक्याचो दावो. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेचो बंडखोरांक समोरासमोर उलोवपाचो उलो. शिवसेनेन हिंदुत्व सोडिल्लें ना. देव म्हूण सांगात, राजिनामो खंय तयार. पवार म्हणटा शिवसेनेंतलें शिवसेनेन पळोवपाचें. शिंदे म्हणटा ताचे बरोबर आसा ती खरी बाळासाहेबाची शिवसेना. म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी चालेल, चला तेही मला मान्य आहे, पण एकदा मला समोर येऊन सांगा. हे इकडून तिकडून नाही, आमचं तुमच्याबद्दल काहीच म्हणणं नाही आहे, पण तसं नसेल तर जोपर्यंत मी खुर्ची अडून ठेवले तोपर्यंत काय होणार? काहीच होणार नाही. म्हणून एकदा ठरवूया, तुम्ही या किंवा तिकडनं फोन करा आणि सांगा की तुमचं आम्ही फेसबुक लाईव्ह पाहिलं, चॅनलच्या माध्यमातून पाहिलं, फेसबुकच्या माध्यमातून पाहिलं, आम्हाला तिकडे यायला संकोच वाटतो, पण तुम्ही म्हणालात त्याच्याप्रमाणे तुम्ही आम्हाला नकोत, हे स्पष्ट सांगा. मी या क्षणाला मुख्यमंत्रीपद सोडायला तयार आहे. नगण्य असतं, पण समोर उभी केल्यानंतर डोकी मोजली जातात आणि अविश्वास ठराव मंजूर किंवा अमंजूर होतो. मी ज्यांना माझे मानतो त्यांच्यापैकी किती जण तिकडे गेलेत, किती जण माझ्या विरुद्ध मतदान करतील, नाही. एकाने जरी माझ्या विरुद्ध मतदान केलं तरी ते माझ्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आणि म्हणून मला हे एकही मत माझ्यावरती त्यांना अविश्वास ठराव दाखवण्याची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांनी मला सांगावं. मी कुठेही त्या नावाचा उच्चार करणार नाही, वाच्यता करणार नाही. तुम्ही सांगा मी मुख्यमंत्रीपद सोडलं. मायनिंग लिजाचे पावणेक पावंक 2-3 म्हयने तरी लागतले म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. मुख्यमंत्र्यान AG, मुख्य सचिव, PI, मायन संचालक आणि बाकीच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. पावणेक वचचे पयलीं CAचो रिपोर्ट, कायदो मोडपाची 37 प्रकरणां, SITचो रिपोर्ट जाग्यार घालचो पडटलो. कॅग रिपोर्ट क्लियर जाला म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. मायन्स डिपार्टमेंटाच्या बरोबर AG, CS, DMG आणि बाकी सगळे म्हणजे मायनिंगेच्यो सगळ्यो A to Z परत एकदा रिव्ह्यू घेतले. कारण मायनिंग ऑप्शनाक वयच्या पयलीं 3 टप्प्यात एक आनी तो CAचो रिपोर्ट आशिल्लो, CAGचो रिपोर्ट आशिल्लो, ताज्या उपरांत 37 वायलेशनचो रिपोर्ट आशिल्लो आनी SITचे रिपोर्ट आशिल्ले. तातूंतलो पयलीं जो ऑलमोस्ट CA रिपोर्टाच्या नुसार 1000 कोटी पर्यंत जे जो रेव्हेन्यूज येवपाक जाय आशिल्लो तो सगळो हे केल्या उपरांत 300 crores आमी CAच्या रिपोर्टाच्या अंडर लेटर इश्यू केली. ऑलमोस्ट 120 crores ऑफ रुपीज आमी रिकवर केले. आनी सगळे CAच्यो केसीस ज्यो आसा त्यो ऑलमोस्ट सोंपपाक गेल्यो. थोडे जाण फक्त तेंच्यांनी
हायकोर्टान ते अपील केला जे आमी दिल्या ते CAGचो रिपोर्ट जो आसा तो क्लियर जालो. उरला 37चे डिसिजन्स जे आसा पळय 37 वायलेशनची डिसिजन थोड्या दिसांच्या भितर जातली. हियरींग आनी बाकीचे सगळे फायनलायज जाल्ले आसा. ताज्या उपरांत उरल्या SITच्यो केसीस सुरू आहा. एकदा 37चो रिपोर्ट फायनलायज जाले त्या 37च्या केसीसचेर आमी डिसिजन घेतलो. द बेस्ट वे इज मागीर ऑप्शनच्या बाबतींत जें आमकां करपाक जाय ताजेर ऑलरेडी काम सुरू केलां. आमी SBI कॅप एका ऑन बोर्ड घेतला आनी ताजो प्रोसिजर ऑलरेडी सुरवात केल्या. मायन दीस ऑप्शन्स करपा खातीर आमी प्रोसिजर सुरू करतलो. त्या खातीर CAG 37 SIT हे सगळे मॅटर्स फास्ट पैकी क्लियर जावप गरजेचें आशिल्लें. ताकाच लागून आज म्हणजे सगळी पूर्ण रिव्यू मिटींग जी आसा ती AG हांव CS DMG मागीर SIT हे सगळे बसून ती रिव्यू मिटींग. कितलो टायम लागतलो ऑप्शनिंगाच्या स्टेजी पर्यंत? ऑप्शनिंगाची स्टेजी पर्यंत येवपाक म्हाका दिसता अनादर हय 2-3 म्हयने वयतलेच. अजून 1-2-3 म्हयने वयतले. बट जे तेजे पयलीं हे सगळे मॅटर काबार सगळे करपाक मॅटर्स काबार करपाक. कोमुंदात कोड दुरुस्ती विशीं आपल्याक सध्या तरी कांयच खबर ना. तशी प्रक्रिया आदीं सुरू केल्ली असल्यार विधानसभेत येवच्या आदीं फायल कॅबिनेटा मुखार येतली म्हूण येणावळ मंत्री बाबूश प्रुडंटा कडेन उलयला. तेवटेन कोमुंदादीच्यो संघटना आनी फोरम कोमुनिदाद कोड दुरुस्ती आड एकठांय जाल्यात. आज म्हापश्यां कोमुनिदादींची निर्णायक बसका. कोमुनिदाद कोणांत वा ताच्या डिप्लोमांत दुरुस्ती करपाक सरकार फुडें सरला म्हण कोमुनिदादीच्यो संघटना अलर्ट. कोमुनिदादीच्या मान्यताय नासतना कोमुनिदादीच्यो जमनी भौशीक प्रकल्पाक घेवप, कोमुनिदादीचे जमनीवेली अतिक्रमणां कायदेशीर करप, जणकारांची वेवस्थेंत बदल असल्यो गजाली सरकार कोड दुरुस्ती वरवीं करूंक सोदता. येणावळ मंत्री बाबुशाच्या राज्याक कांयच खबर ना. See, offhand I cannot tell you because I have not gone through what are the amendments which they are going to get. Because the amendment, whatever they are going to get it through the cabinet first. ओके. तितून आनी एक पॉयंट आसलो की कोणी एनक्रोच केला लँड जाल्यार ती लिगलायज जातली ऑटोमॅटिक त्या अमेंडमेंटाक लागून. See, encroachment on government land also that encroachment चालू आहा सध्या. But I will say the right should be given some time to those people. How long you can listen? It is ultimately the community's duty. Whoever is manning the community, it's their duty to see that no encroachment comes in their properties. So that means they have not taken care of their land. So and if you are resident, then others also, if you are a Munkar somewhere, if you are resident somewhere, naturally you can claim for your right there. Because I have not gone through any amendment, nothing has come to me, at least after I took charge. So if there is any amendment which is going to come to the assembly, then it will come to the cabinet before. कोमुनिदादीच्या कोडांत वा डिप्लोमांत दुरुस्ती करपाची फायल येणावळ खात्यांतल्यान फुडें व्हरल्या. दुरुस्तींत कितें आसा तें कोमुनिदादीच्या संघटनाक धाडून खात्यान सुचोवण्यो मागयल्या. सरकाराच्या प्रस्तावा आड आवाज काडूंक बेरेस्तारा कोमुनिदादीच्यो संघटना आनी फोरमान म्हापश्यां पत्रकार परिशद आपयल्या. आमी सगळे कोमुनिदादीचे पळय कंपोनंट्स आसा ऑल गोवा ते काल आमी एक इनफॉर्मल मिटींग घेतली. सगळ्या आमकां इच्छा आहा की हे कोमुनिदादीचे पळय अमेंडमेंट प्रपोज केल्या गव्हर्मेंटान तांकां आमचो पूर्ण प्रमाणे ओपोज आसा. फाल्यां 4 आमी एक प्रेस बैठक आपयल्या म्हापश्यां. आमकां सरकाराक आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या खात्याक एक मेसेज धाडपाक जाय. Comunidades are not going to take this type of amendments lying down. These amendments are totally against the letter and spirit of the Code of Comunidades. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आनी स्वप्नील तारी. बांयगिणी कोयरा प्रकल्पाक जमीन घेतिल्ली तेन्ना लागसार बांदकामां नाशिल्लीं. तेन्ना TCPन 500 मीटर बफर झोन दवरिल्लो. 6 म्हयने भितर बफर झोन TCPन 200 मिटरांचेर हाडलो म्हूण वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री बाबूश सांगतात. विश्वजितान TCPच्या ऑफिसरांक जाप विचारची. TCPन त्या वाठारांत बांदकामां कशीं येवंक दिलीं काय म्हूण प्रस्न. See, we have already got all the clearance from all the competent authorities as far as to go ahead with the project. There are some aggrieved parties to say. So they have gone to the Supreme Court on some issue. They have not got any stay whatsoever. Our process as far as tendering and all is concerned it is going on. Within one month's time, everything will be in place. See, we have already what we have done there is we have already fenced the place.
This was in 2005. The land, see the land, can you see any construction around this? And you see this thing is now fresh. So where buffer zone is concerned, I have got 2 letters from the chief town planner basically in 2020. This is a letter 2020 by chief town planner saying that they have kept 500 meters of a buffer zone. I have got another letter basically in 2021 changing the same, moving the goalpost from 500 to 200 meters. Same town planner has said, and it clearly says that no technical sanctions should be basically given within the radius of this. Now if you go to see, now this is the compound boundary wall of our garbage treatment plant where it's going to come. There is not even a meter's gap. Buffer zone Mr. Dikama Kamath in the regional plan in 2011. So these buildings have come after that. So why this goalpost? Who has changed this goalpost? That is ultimately town planning minister should find out and take the department officials to task. बाबुशाचे बफर झोनाबद्दलचे वक्तव्य चुकीचे. रिजनल प्लानान बफर झोन बायंगिणी कोयरा प्रकल्पाच्या सुवातेनूच दाखयला म्हण TCP मंत्री विश्वजिताचे ट्वीट. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि स्वप्नील तारी. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंयांत सध्या पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. शेनवार मेरेन दाट पावसाचो अदमास. राती सावन गोंयभर दाट पावस पडटा. कितलेशेच कडेन घरां, रस्त्याचेर झाडां आडवीं, लायटीच्या खांब्या रस्त्यार, शिरोड्या घराचेर चीच कोसळ्ळी. फामील बऱ्यान सालवार. उसगांवां झाड पडून लायटीचे खांबे गेले. रस्तोय बरोच वेळ ब्लॉक उरलो. फाटल्या 24 वरांत सगळ्यांत दाट पावस काणकोणां. आयज सकाळी 11 वरांचेर पोंडा फायर स्टेशनाक एक इमर्जन्सी कॉल आयले की मँगो ट्री एंड टॅमरिन ट्री फॉलोन द हाऊस ऑफ मिस्टर फेरूस रोपोसो at Sokrem, Shiroda, Goa. Immediately, firefighter duty crew rushed to the call spot and clearing process is in progress. उदीक भाऊ रस्त्या वयले येता आनी तिवूय वाट बंद केल्या थंय माती घालून. उदीक वचोंक ना उदीक वाटूच ना, हांगा तुमता आनी रस्त्या वयले देंवता न्हू सकयल. हें केन्ना हे रातीच भरला चड. हरशी इतल्या पावसाक आतां इतलो पावस येयलो इतले केन्ना भरोंक ना आसले. मातशे भरताले पण इतले ना. आतां तुमच्या घरान कितले उदीक गेले? येयल्ले सर मातशे पण आतां देंवले सर. वोत येयले न्हू थंय मातशे देंवले उदीक सकयल. जो रोड आसा त्याच्या सायडीक कितें लावंक जाय आसलें धोकादायक, कितें ड्रम वगैरे दवरूंक जाय आसले, बॅरिकेड कितें घालूंक जाय आसले ते घातले ना. समजा रातचे कोणूय येयले ते सकयल गेले आणि तेतून करून हांगासर जे काम चालू आसा ते लोखणाचे वारा सुद्धा आसा. समजा पडलो कोण जाल्यार पोटान वगैरे वचूंक शकतात. तेका लागून कितें करूंक जाय. हे सर्वीस रोड प्रत्येक ठिकाणी सर्वीस रोड पळोवंक गेल्यात एकदम धोकादायक आणि खड्डे आणि व्यवस्थित जाल्ले ना. आणि पहिली म्हणजे सर्व्हिस रोड व्यवस्थित करूंक जाय. त्याच्या उपरांत जे मेन रोड आहा तो सर्व्हिस हे करूंक जाय. जो भयानक आसा, खड्डे आसात आणि रस्तो जाल्लो ना, इतकी वर्सां जाली. म्हणजे अशा पद्धतीचे रस्ते आसात आणि कोण सरकारही त्याचेर म्हणजे लोक त्यांच्या नजरेर हाडटा. जे मिडिया सगळे हाडटा नजरेक तरी सुद्धा डोळे धाप करतात. जी सरकारी यंत्रणा आसा ती निजून आसात काय तांकां कांयच पडलेले ना लोकांचे. हो एक प्रश्न जावन आसा, प्रश्न चिन्ह. सरकाराकडे इतकीच रिक्वेस्ट आसा जी कामां करतात ती योग्य तरेन जावची आणि स्थानिक PWD किंवा कितें यंत्रणा कितें आसा हेची जी आसा तेंच्यांनी तांकां जागे करपाचे. प्रदेश काँग्रेसीचो लष्कराचे अग्निपथ स्किमीक विरोध. काँग्रेस म्हणटा अग्निपथ स्किमीची संकल्पनाच खंय चुकीची.
तरणाट्यांचो फुडार पेड्ड्यार जातलो, अग्निवीरांचो अभ्यासय अर्ध्यार उरतलो आनी करियरूय अर्धवट म्हूण काँग्रेसीच्या कॅप्टन विर्यातोचो आर्ग्युमेंट. संजय बर्डे म्हणटा सरकार जॉब दिवंक फेल. एवरेज 24 एज भुरग्यांक जॉयन जावपाचें. आतांच आमच्या कॅप्टनान सांगल्या प्रमाणे भुरगो हो नाजूक आसता. एक गरीब भुरग्याक आनी श्रीमंत भुरग्याक सरकारान तोल मोल कसो केला की जे भुरगे गरिबांचे भुरगे जे पयस जाल्यार तेंचे बॉडीक जी हे जाय पडटा, जेवण जाय पडटा. SSC पास जायना फुडें 11वी जातलो तो भुरगो एट द एज ऑफ 16-17 आनी तेजी बॉडी जी ही आसता न्हू वाडोवपाची शक्ती जी आसता न्हू जेवणान नासता. ती एज जी भुरग्यांची वाडटा ती 21, 22, 23 पासून तेजी ती बॉडी स्ट्रॉंग जाता. आनी हेतून आयज सरकारा कडेन जॉब दिवपाक जावना. ह्या 2019 ते 2022 पासून 17 म्हळ्यार 11th मे बी जस्ट पास आउट जाला आसतलो आनी 12थाक गेला. 12थूय काबार जावंक ना. तूं ताका थंयसरलो काडटा म्हणजे ताका 12th ना आनी ताका रिक्रुटमेंटान घेता अग्निवीर म्हूण. ते म्हणटा आमी तुमकां 30,000 दितले म्हयन्याक म्हणजे 1000 पर डे. एक डेली वेज लेबराराक मेवता पळय तशें. नो ग्रॅज्युएटी नो पेन्शन म्हणजे सोशल सिक्युरिटी ना ताका. 21 वर्सांचो जेन्ना तो भायर येतलो ताचे कडेन नोकरी ना, एड्युकेशन ना आनी प्रॉपर ट्रेनिंग ना. वॉट डज ही डू? इन्कम टॅक्स खात्यांतले लैंगीक अत्याचाराचे केशींत चवकशी अधिकारी बदलचो म्हूण हायकोर्टाची पणजे पोलिशेक ऑर्डर. तेच बरोबर मुखेल आरोपी IT निरीक्षक मणिंदर सिंग अत्रीच्या जामीन अर्जाक विरोध करपाक पिडिताच्या वकिलांनी घाल्ली हस्तक्षेप याचिकाय कोर्टान मानून घेतल्या. So therefore we wanted to object to grant of anticipatory. Accordingly we have pointed out to the court that the accused, despite not having been protected by the Honorable High Court earlier, has tried to influence the witnesses, he has approached the witnesses, he has even tried to hamper the investigation by using all means and modes, being an officer in power. So we have pointed out all these things. We have also pointed out the lapses in investigation, as in the which was very relevant, because despite this complaint having been lodged way back on 2nd of May, till date the police has not recovered the DVR, the CCTV footage from the income tax, on a very flimsy ground that the income tax department is not cooperating. So we brought this to the notice of the court, and accordingly the matter is listed on 28th of July now for further consideration. Accused otherwise have been granted an interim protection today till the next day. However, the entire application would be taken for consideration and further adjudication on 28th of July. सांग्यार पणसाय मळ उजगय मळार दायज तळपशिल्प अभ्यासूंक सरकारान 3 इतिहासकार नेमल्यात. तळपशिल्प आनी तांच्या सांबाळा विशीं ते रिपोर्ट दितले. पुराभिलेख खात्यान हायकोर्टाक ही जाप दिल्या. त्या वाठारांत चिरेखणी चलयतल्यांचेर खंय FIRय केला. युनेस्को नोंद दायज वाठारांतल्या चिरेखणीची हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतल्या. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.